वाड्यार कोण येना सांगपाचें फुडलें किंवा आमच्या गांवांत कोण वळखत ना. सो आमी एक विजन दवरलें की कितें तरी डिफरंट करया. डिफरंट अशें करया की आमी सगळ्यांचो फुटफॉल पडपाक जाय. सो आमी एक अशें ते तळयेचो नॅचरल वेन आमी यूज करपाक आमी पाशाणी मंदीर दाखयलें. तर पाशाणी मंदीर करतले म्हणजे कितें दाखोवपाचें, एक वॉटरफॉल दाखयले, कळशे तांबडे दाखयले आनी ताका एक लूक दिलो फातराचो. सो तेतून इतले व्हायरल जाले रील की आतां नो डावट की आमकां जे विजन आसलें तें सक्सेसफूल जालां. लोक रेडयेच्यान, लोक कुडालच्यान, काणकोणच्यान, माशालचे लोक सुद्दां हांगा येयल्यात पळोवपाक एक्चुअली कितें डिफरन्स जाला केला काय म्हणून युनिकनेस ते पळोवपाक हांगा येयल्ले लोक. आमी मातयेचो केला. सो ताका ते 3 टायपाची वॉटरप्रुफींग केलां. सो वॉटरप्रुफींग 3 डिफरंट लेवलचे केला. सो ते कसं कितें उदक फाल्यां तेजेर पडलें न्हू तर देंवपाक जाय. सकयल्यान ताका उदक ऑब्जर्व जावपाक जायना म्हणून ताका सगळें बेज केला. ती हायट दिला तितले उदकाची मेळ जातलो. आमी वॉटरप्रुफींग ताका लेयर दिला. कंप्लीट वॉटरप्रुफींग ना. वयल्यान तेजे कशें की एक मूर्ती आहा तेजेर उदक पडलें काय ते सकयल देंवतले, तो ऑब्जर्व करचें ना. बट आतां हे जर आमी उदकान दवरलें ना भितरल्यान ऑब्जर्व करून हे उदक हांगा जिरूंक शकता. सो तो इको फ्रेंडली आसा. ह्यो कॉन्सेप्ट कसो कितें कॉन्सेप्ट हांव लास्ट 30 इयर्स म्हाज्या घरान डेकोरेशन करतालो. सो हांव सदांच चिंततालो ही तळी कशी कितें करपाची, कितें युनिकनेस कितें आनी तेजे USP कसो यूज करप. युनिक पॉयंट तेजो आतां असो आसलो की नेचर. सो आमी हे बांबू बी आहा पळय तशेंच दवरला. हे शेवळा आहा पळय ते आमी कांयच क्लीन करूंक ना. सो बांबूय कट करूंक ना, कांय दवरून नॅचरल जे सगळे आहा ते डिस्प्ले केल्ल्या. आनी हितून हांव एक सांगूंक सोदतां की हांव पेडणेकार जे लोक म्हाका आमकां रिस्पॉन्स दिला हांव तेंचे खूब आभार मानता. स्पेशली जे गोंयचे जे बाकीचे कोण्यांसून येयल्ले आहा पळय तेंचे आभार मानता. आनी ही मूर्ती आमी जेन्ना हाडलेली पळय तेन्ना आमी एक तोरशा गांवांत एक देवूळ आहा थिंगाचो माजी सरपंच सूर्यकांत तुरस्कार म्हणून तेणी आमकां खूब हेल्प केला. हांव तेजे थँकफूल म्हणटा. आनी तशेंच तेंच्या गांवच्या लोकांनी आमकां हेल्प केला. सो तांकां हांव थँकफूल म्हणटा. आनी तेंच्यांनी हे लोकां तोरशाच्या लोकांनी स्पेशली येवन हे विजीट करून हेजो लाभ घेवपाचो. गांवांतले म्हाजे सगळे भुरगे आसले स्पेशली कितले लोक अरावंड म्हाजे 25 गांवांत भुरगे आहा. सो तेतूंतले कितें 3-4 जाण गोवा टुरिजम लायफ गार्डान कामाक आहा. सो ते स्पेशली हांगा भितर देवान काम करताले, हेल्प करताले. डे टायम काम करी रातचे हांगा काम करताले, हेल्प करताले. तशें आतां ते आमकां इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचो. दिसाक अरावंड 3000+ लोक येता. आनी आमकां आतां लोकांनी सांगलें स्वता पेडणेकारांनी की तुमी हे कंटिन्यू दवरा. तुमकां कितें मदत जाय आमचे कडसून कितें जाय एज अ पेडणेकार कितें पेडण्याचा राजा म्हणून तुमी नांव दिल्लें ताका आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून खूब जाणांनी सांगलें. एप्रोच जाला पेडण्याचे स्वता लोक. सो हांव तांकांय थँकफूल म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आमकां अशें केन्ना येवन आपलें विजन सांगपाचें आनी आमकां कितें आयडिया दिवपाची इन फ्युचर आमी कंटिन्यू करतले. 10 फुटाची कशें आसलें आमी हांवें जेन्ना विजन दवरलेलें तर म्हाजो एक बजट दवरलेलो. सो म्हाजे इंडिविज्युअल हेजेर पर्सनल हेजेर हांवें सगळें एक्सपेंडिचर केला. आनी तशेंच आमी हांगा फंड पेटी बी कांय दवरूंक ना. आमकां खूब लोक इन्सिस्ट करता फंड पेटी जाय आमी डोनेट करूंक सोदता. हांवें म्हटलें पळय पात्र तुमी कितें टायम काडून येता तो इम्पॉर्टंट. आनी प्लस तुमी पेट्रोल डिझल घालून पर्वरी म्हापसासून येता तोच आमकां फंड. तुमी येता ते व्हडले तुमचे फुटफॉल आनी तेच आमी हें केलां. आनी फंड पेटी अशें कांय दवरूंक ना. आतां कोण खुशीनूय कोण दिवन वयता हातीन आमच्या ते ओके आमकां तशें फंड येना. आतां इन फ्युचर जर व्हडलें करूंक जाय जाल्यार पळोवया आतां कसो कितें करपाचें. गांव एक जाण करता, पेडण्याचे लोक आमकां हेल्प करतले. सो एक आमी एक हें दवरता एश्युरन्स दवरताले फुडलें पळोवया. पळय करूंक जाता विचार कसो. आतां सगळेच जर लोकां कडसून म्हाका मनाक पटना घेवपाचें. हांव तांकां सदांच सांगता तूं पर्वरीच्यान येता एक 500 रुपया मोडून डिझल घालून येता ते पुरो न्हू. म्हाका तूं हांगा तुजे 500 रुपया घेवन हांव हॅपी आसतलो. बट डजंट फील गूड. म्हाजे एक बजटान आमी करता. गांववाले आमी एक जाण कितें करपाचें डिसायड केल्ला फ्युचरान. फंड पेटी आमी अवॉयड करता सध्या तरी. गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें गव्हर्मेंटा कडून एक्सपेक्टेशन लास्ट 15 इयर्स आसले आमचे की ही तळी बांदून दिवपाची. लास्ट 15 इयर्स 3 MLA जाले. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले. ते आमकां एश्युरन्सूच दिला की करता पूण केन्ना जायना. हे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही तळी बाकीच्या गांवांची तुमी ब्युटिफिकेशन केला ती हेजीय करपाची. इट्स अ ब्युटिफूल सारकें वन ऑफ द बेस्ट तळी आहा. रोड टच आहा सगळ्यांक जाय तशें आसूं. आनी हांगा आमकां गव्हर्मेंटान तो हेल्प करपाचो ब्युटिफाय करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.